बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी जे ख्रिस्ताच्या रक्तान दोन काळल्या म्हज्या बाबणी मागता आमच्या मोकाळ बापाची कृपा आणि पवित्र आत्मे शांती तुमचे सवे आसूं. मोकाल बावा भयणीनो, आयज तावन सान फ्रांसीस शावेराच्या गोंयच्या सायबाच्या नोवेन आमी सुरू करता. ही 9 दिसांची ओत्मीक यात्रा आमकां सान फ्रांसीस शावेराची परब दोबाच्यान आनी संतोषभरीत काळजान समोर आदाराची आनी स्मृती दितली जातली म्हूण आमकां खात्री आसा. गेल्या वर्साक कोविड-19 हे म्हामारेक लागून आमच्यांनी एकठांय येवन सांगाती हें नोवेन समोरूंक जावंक ना. पूण ह्या वर्सा देवान परतून हें आमकां भाग फावो केला देखून देवाक आमी पयलींच दिनवासता आनी सगळीं नोवेनां आनी परब बरे भाशेन जावंक देवाचो आशिर्वाद मागता. आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय भाग्योन झुजेन देवाच्या उतरांतल्यान घेतलोलो काळजान हुलपतलो ओनमो दिवंक आमचेशी राव. हो विशय नियाळतना जेजून एमोसाच्या वाटेर देवाचे उतराचे मोडणेन उद्देशीत दोगां शिसांची काळजां उलपायलीं. तशेंच देवाचे उतराचे मोडणेन उद्देशी आमची काळजां उलपोवंक आनी आमी तार घेनासतना बरी खबर परगटूंक आमचेशी राव म्हूण जेजू लागीं मागुया. सान फ्रांसीस शावेराक आपल्या मेलोल्ल्या देवाच्या उतराचो काळजाचो उलपतलो ओनबो दुसऱ्यांक वांटूंक तोंको नासतना वावुरलो. हो नियाल फुडें व्हरूंक आज आमी भाग्योन झुजेक आंकवार मारयेच्या पोतीक घेता. हें वरोस सान झुजेक भेटयलोले जो जाण आसा आमकां एक भावार्थाचो जोलतो आनी पोरजोलीत नमुनो. हे वर्सा लॉयलाच्या भाग्योन इनासान भावार्थार पोरगोट्टी कन्वर्शन टू फेथ केल्यार 500 वर्सां भरता. ओकले खुशालकायेच्या कारण म्हटल्यार भाग्योन इनास मोदें आनी भाग्योन फ्रांसीस शावेरा मोदें खोल इश्टागतीचो आनी ओत्मिकायेचो संबंद आसा. हे मिसाचे भेटेन संतोसाच्या उमाल्यांनी वांटो घेवंक आनी काळजां उलपतलो ओनमो घेवया. आणि पवित्र मिसाचे भेट देवाक मानता तसली जावचे खातीर आमी सगळीं ओस्कोत पातकी म्हूण देवाचे आनी एकामेकाचे बोगसणे मागून म्हणया. हांव पातकी सोर पवेता देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान
Omosoprad, Omosoprad, Omosopodoprad. Yapasot paginstans angkwar marik, Soklelutang ani boktang, Antumka baba brinno, Moshikatir आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता सोर पविता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक Amen. सुमिया काकूत कोर Sumia kaklutko. क्रिस्ता काकूत कोर Krista kaklutko. सुमिया काकूत कोर Sumia kaklutko. सोकुले आमचे कोरसो आनी मागणी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराचे मोसतीन देवाच्या हातान बाबार्थान आतां घालुया प्रार्थुया मोगाळ बाबा तूं मुई पासान फावो करताय ती आत्मीक वखद ओदीक आमकां लाभच्याक कोतकोतीत ओतरेकांनी हे पवित्र रितीचो आमी फोड काडचो म्हूण तुजी खोशी तर आमची काळसां तुज्या पवित्र आत्म्यान चड आनी चड बोर आनी उर्बेवंत आमकां कोर आमच्या सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दिवचे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता रसवड चलयता सासणाच्या सासणाक Amen. डेनियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप दारियुस राजाच्या दिसांनी राज्यांतले उद्योग्श आनी राजपाल जमा जावन आयले आनी दानियल प्रार्थना करतालो आनी देवाक उलो मारतालो तो तांकां मेळ्ळो उपरांत राजाशी येवन ताणें म्हणलें 30 दीस तुजे भायर खंयच्याच देवाक वो मनशाक कोणेच मागणें करचें न्हय म्हूण आनी अशें करतल्यांक शिवाचे दोलीन उडयतलोय म्हूण निशाणे करून तुवें हुकूम घालूंक नाय राजान जबाब दिलो दानियल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप बाल्ताजार राजान आपल्या उंच कुळीच्या मनशाक एक जेवण दिलें 1000 लोक जेवणाक आयलो आपल्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पिवचे खातीर नाबुकोडनजरान ताच्या बापायन जेरुजाल्याच्या मंदिरांत लूट मारून हाडलोली ती भांगाराची आनी रुपयाची आयदनां हाडूंक लायली जेरुजाल्याच्या देव मंदिराच्या पवित्र स्थानांतलीं लुटून हाडलोली भांगाराची आयदनां घेवन राजा ताचे सरदार ताचे पोतींनी आनी उपपोतींनी सोरो पिलीं ती सोरो पियेलीं आनी आपल्या भांगाराच्या रुपयाच्या पितूळच्या लोखंडाच्या लाकडाच्या आनी फातराच्या देवांक तांणी वाखाणलो ओचित एक मनशाच्या हाताची बोटां दिश्टी पडलीं आनी नीट दिव्य स्थाना फाटल्यान राजमहालाच्या घराच्या चुन्याचेर बरोवंक लागलीं आनी बरयतालो तो हात राजाक दिश्टी पडलो राजा धवो फूल जालो आनी हुस्क्या बरीत चिंतनान बुडलो ताच्या पेंगटाचे सांदे धील जाले आनी ताच्यो दिम्यो कडकडूंक लागल्यो
राजाच्या फुड्यान दानियालाक हाडलो. राजान दानियालाक विचारलें, म्हज्या बापायन तो राजा आसलो तेन्ना जुडा थावन जुदेव निर्वेशितां बरोबर दानियल म्हूण हाडलोलो तो तूं मू? भोव पवित्र देवाचो आत्मो तुजे सवें आसा म्हूण हांवें आयकलां, आनी तुजी बुद्ध आनी गिन्यान आनी अजापाची जाणवाय सगल्यांक दिसून आयल्यान म्हूण हांवें आयकलां. तुज्यान सपनाचो अर्थ सांगूंक आनी प्रश्न सुटावे करूंक जाता म्हूण म्हाका सांगलां. देखून हें बरोवप वाचशी जाल्यार आनी ताचो अर्थ म्हाका सांगशी जाल्यार हांव तुका जांबळें आंगोस्त्र न्हेसयतलों आनी तुज्या गळ्याक एक भांगाराची सरपळी घालतलो, आनी राज्यान तूं तिसऱ्या पांवड्यार आसतलोय. दानियेलान राजा मुखार उलोवन म्हणलें, तुजी देणी तुकाच दवर आनी तुजे इनामां दुसऱ्यांक दी. ती घेनासतना हांव राजाक बरोवप वाचून दाखयतलों आनी ताचो अर्थूय फोडून सांगतलो. सर्गीच्या दोनयाची तुवें परिक्षा केली, ताच्या मंदिराची आयदनां तुवें तुजे मुखार काडलीं, आनी त्या आयदनांनी तुजे सरदार तुज्या पोतींनी आनी उपपोतींनी पियेलीं. जांकां नदर ना आनी आयकूंक येना आनी कांयच समजोयना त्या भांगाराच्या आनी रुपयाच्या, पितूळच्या आनी लोखंडाच्या, लांकडाच्या आनी फातराच्या देवाक तुवें वाखाणलें. पूण जो तुजो प्राण आपणाच्या हातान सांबाळटा आनी जाचे स्वाधीन तुज्यो वाटो आसात त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक ना. हेच पासत ताणें हो हात धाडला आनी ह्याच हातान हीं उतरां बरयल्यांत. बरयलोलें आसा तें हें: मेने, मेने, तेकेल आनी पार्सीन. ह्या उतराचो अर्थ असो: मेने म्हणजे देवान तुज्या राज्याचे दीस मेजल्यात आनी ते शेवटाक पावल्या. तेकेल म्हणजे तुका तागडेन घालूंक जोखला आनी तुज्या वजनान उणाव आसा. पार्सीन म्हणजे तुजें राज दोशी करून मिडियानी आनी पारशी लोकांक दिलां. देवाचें उतर हें: देवाचे व्हड उपकार. आयकल्या उतरां जबाब जावं दी. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. एक पावट म्हणुया. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. सुर्या आनी चोंद्रिमा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. मळबाच्या नखेत्रांनो सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. पावसा पावसा, दवा दवा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. वार्या वार्या, पवना जोडप्या सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. जबाब: ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक. उज्या उज्या, दोगा दोगा सर्वेस्पराक वाखाणात. ताका महिमा दियात, मान दियात, सासणाच्या सासणाक.
हिवा हिवा गोरमे गोरमे सर्वेस्पराक वाकानात ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक जबाब ताका मोहिमा दियात मान दियात सासनाच्या सासनाक उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा मोरो पर्यंत विस्वाशी राव आनी हांव तुका जिविताचो मुकूट दितलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, पूण हें सगलें जावचे आदीं म्हज्या नांवा खातीर तुमच्या आंगार हात घालतलें. तुमकां देवस्थानाचे आदीन करून बोणकोडीन घालून राजा राजपालांच्या फुड्यांत व्हरून तुमकां दुमाळो दितले. स्वताची गोवाय दिवंक हो तुमकां सोयीक जातलो. म्हणटोच कसलो परतीपाड करचो तो आदींच फुडें तुमी चिंतचे न्हय म्हूण गोट मोरान दवरात. तर हांव तुमकां अशी जीब आनी जानवाय दितलो की ती आडावंक आनी तिचेर परतें उलोवंक तुमच्या सगल्या दुस्माना कडेन घडचें ना. तुमचो आवय बापूय भाव भयण सोयरीं दायरीं इस मित्र तुमकां धरून दितलीं आनी तुमचे भितरल्या कांय जाणांक जिवेशीं मारतलीं आनी म्हज्या नांवा पासत सगळीं तुमचो द्वेस करतलीं. पूण तुमच्या माथ्याच्या एका केंसांचो लेगून नाश जावचो ना. तुमचे तिराय उद्देशीं तुमी तुमचें जिवीत सांबाळटल्यात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. प्रदेशा भयणीमानो, आस्तावन आमी बागयोन फ्रांसीस शावेराचे परबेक योत्मीक तयारी सुरवात करता. बागयोन फ्रांसीस शावेराक बागयोन इनास लॉयला बगोर बगोर देवाच्या सुत्राच्या उसवाडान ताचें गिन्यान उसवाडायतालो. देवाचो आत्मो ह्या पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी ह्या सेवाच्या आत्म्याच्या बळान आनी उशान भरोवन फ्रांसीस सगलो संवसार तुवें जोडलो आनी तुजो आत्मो इबाडलो जाल्यार तुका कसलो फायदो. आनी देवाच्या उतराच्या उसवाडान बगोर बगोर ह्या फ्रांसीस शावेराच्या कानार मोनार सादतालीं तेन्ना हीं उतरां बागयोन फ्रांसीस शावेर बागयोन इनास लॉयलाच्या कोडसरून कसो रावलो, मातसो फाटीं रावतालो. कित्याक देवाचें उतर आमकां सदांच आमच्या जिवितांत आव्हान दिता, चॅलेंज करता. पूण बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या कानार मोनार हीं उतरां बागयोन इनास लॉयला बगोर बगोर सादयता. सगलो संवसार तुवें जोडलो, ताचो आत्मो इबाडलो, कसलो तुका फायदो. आतां देवाच्या सुत्राच्या उसवाडान जिविताची दिशा संवसाराची वाटेन आसली ती आतां आत्मीक जिवितान इवाट चलता. आनी बागयोन फ्रांसीस शावेर आपलें जिवीत नवें करता. देवाच्या उतराचो उसो आपल्या काळजान घेवन जे भाशेन बागयोन इनास लॉयला जाची आमी आज ह्या वर्सा 500 वर्सां
ताच्या जिविताची पोरतुनी जाली कन्वर्शन टू फेथ अशें म्हणटा तें समोर म्हणटा तेन्ना हीच उतरां त्यो भाग्योन इनास लॉयलाची घेवन आपलें जिवीत नवे दिशेन तो बांदता. भाव भयणो, बागिनास लॉयला आपल्या संस्थेच्या वांगड्यांक जेन्ना तो मिसावांक पाठयतालो तेन्ना ताची उतरां अशीं आसलीं, गो सेट द वर्ल्ड ऑन फायर. हांव तुका धाडटा मिसावांक हो संवसार सगळो उर्बेवंत उशान पेटोवंक. भाव भयणो, हीं उतरां भाग्योन इनास लॉयला देवाच्या उतराच्या उसवाडान ताका हीं उतरां मेवलीं. भाव भयणो, आमी जाणा उसो सगळें सोंपयता, काबार करता. तुका कितें उसो लागीं तर सगळें सोंपता. पूण जो कोण देवाच्या आत्म्याक उक्तो रावता आनी बळमानो पवित्र पुस्तकांत उसो म्हणल्यार पवित्र आत्म्याचें हाजीरपण, पवित्र आत्म्याची प्रेजन्स. आनी आमी जाणा कोण भाशेन जेन्ना भियेल्लीं काळजां ह्या शिसांची होच पवित्र आत्म्याच्या उशान ते बोळान भरतात, शक्तीन भरतात. आतां भिवकोरी जाल्लीं काळजां भायर सरतात, देवाचें उतर परगोडटात भियेनासतना, जिविताची पर्वा करिनासतना. आज तेंच आमकां शिव वर्तमानांत मेवता. जेजूस सांगता, पळय म्हज्या नांवा खातीर तुमकां दुमाळो सोंसूंक पडटलो, त्रास पडटले, भियेनाकात, हांव तुमच्या सांगात आसा. आनी ह्याच देवाच्या आत्म्याच्या बळान सक्तीन भरून शीस चोळी मोडी जेजूची बरी खबर परगोडटात. आनी भयण भावनो, भाग्यवान फ्रांसीस शावेर जेजूच्याच पावलांनी चलून गोंयांत इबावार्थाची बरी खबर घेवन येतात. जे भाशेन लुकाचें शिव वर्तमान 4थो 22 18वी आनी उपरांतली ओळी आमकां मेळटा. सर्वेस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटोवंक, जुलुमांक सांपडल्यांक सोडोवंक, कुरपेचें वरोस कोडीत करूंक म्हाका धाडला. आतां भाग्यवान फ्रांसीस शावेर हो चिलसो उसो घेवन आपल्या काळजान हो आख्खो संवसार देवाच्या आत्म्याच्या बळान आनी उशान पेटयता. भाव भयणो, ह्या संवसारांत आमी जाणा कोण भाशेन ह्या संवसारांत आमकां देवाचो देवीक अनुभव आसूंक जाय. आनी ह्याच देवाच्या अनुभवान आमी वाडटलीं जाल्यार पयले सुवातेर देवाच्या उतराचो मोग. जे भाशेन भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या काळजान भाग्यवान इनास लॉयला ह्या देवाच्या उतराचो मोग बोगोर बोगोर घालता. म्हणटकच जर तर आमची काळजां उलपतलीं जाल्यार देवाचें उतर आमी वाचचें आसा, देवाचें उतर आमी नियाळचें आसा. आनी त्या खातीर दोग शीस एमासाचे वाटेर वेतना निराशी जाल्ले. आतां जिलकूत तांचे मोतेंकोत उबो रावता आनी देवाच्या उतराचो संदेश तांच्या काळजां मनान घालता. आनी देवाचें उतर हे शीस ताचे आयकतना तांची काळजां उलपतात. म्हणटकच आमचें जिवीत देवाच्या उतरांतल्यान बोरशेल्लें आसा, देवाच्या उतरान रिगलोलें आसा. हो देवाचो अनुभव आमच्या जिवितांत मेळटलोच. दुसरे सुवातेर भयणीमानो, आज देवाचें उतर आमच्या जिविताचेर लक्ष घालूंक आपयता. कोणी भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या भाशेन ह्या संवसारांत आमी व्हडलीं नामणां जोडूंक सोदता. कोणी संवसाराची पदवी, संवसाराची आशा, संवसाराचो मान, संवसाराचें व्हडपण आमी जोडूंक सोदता. आज ह्या संवसारांत भयणीमानो असले तरेचो उजो आसा, कोणूच दुसऱ्या मुखार ल्हान जावंक सोदिना. व्हडपणाचो उजो, गोरवाचो उजो, नोसायेचो उजो, दुसऱ्याक काला घालपाचो उजो, आपुणूच व्हडलो म्हणपाचो उजो, आपुणूच व्हडलो, दुसऱ्यावन म्हजेवन व्हडलो आनी कोणूच ना, देवा भाशेन आमी कुशीन काडटा. तसल्या भयणीमानो आज मनीस स्वार्थाच्या उज्यान जियेता. आनी जेन्ना भयणीमानो आमी आमच्या जिविताचेर लक्ष घालता तेन्ना देवाच्या उतराच्याच उजवाडान देवाचोच आत्मो आमच्या जिवितांत रिगून भितर सरून आमचें जिवीत हो देवाच्याच आत्मो बदलता. त्या खातीर भयणीमानो, ह्या देवाच्या आत्म्याक बोगोर बोगोर आमच्या जिवितांत आपोवंक जाय. आनी हो देवाचो आत्मो आमचें जिवीत नवें करता. तिसरे सुवातेर भयणीमानो, आज पयल्या वाचपान पळयता कोण भाशेन हांगासर हो नाबुकदनेस्रार आख्ख्या जेरुसलेमाची लूट मारून तो आपल्या ताब्यान तांणी सगळीं ज्यो ओत्मीक वस्तू आसल्यो ताब्यान केल्ल्यो. आतां सपूत सोदरे सोडलो तेन्ना देवाक ओकमान केलो. ज्यो वस्तू देवाच्यो आसूंक जाय आसल्यो त्यो तांणी बोस्तायल्यो. आनी त्याच खातीर हांगासर दानियल प्रवादी सांगता पळय
जी राजवटकी आनीक संवसारांत उरची ना ही राजवटकीचेर देवान दीस मेजलोले आसा म्हणटकच जी राजवटकी सोंपतली पण ह्या संवसारांत जियेतना आमी दोन दिसा हें मौन आमी आपणावचें आसा कसलें मौन देवाचेंच मौन घेवन जिवचें आसा संवसाराचें मौन न्हय संवसाराची पोटवी घेवन न्हय संवसाराचो मान घेवन न्हय आनी निमाणे सुवातेर आज भयणी बांदो बागेवन चुसेची आमची देख आमी थोड्या मुखार दवरता कोण भाशेन बागेवन चुसे कोण भाशेन आपलें काळीस देवाच्या उतराच्या अणभव ताणें घेतलो हो काळसान घेतलो अणभव देवाच्याच उतरवाचो ताणें घेतलो म्हणटकच तो सायबीण मांयक गुप्ती सोडून दिवंक सोदतालो कित्याक नाका आसलें नांव उबोवंक पूण कोण भाशेन देवाच्या आत्म्यांक तो उक्तो रावता आनी देवाच्याच आत्म्याच्या प्रेरणान बरोवन आपलें काळीस देवाक लागीं करता आनी देवाचोच अणभव घेवन आपलो घोराबो चलयता आज भयणी बांदो आमी बागेवन फ्रांसीस शावेराक आमी मान दिता आनी ह्या दिसांनी ह्या देवाच्या उतराच्या उसवाडान आमचें जिवीत आमी चलोवंक वावुरतले हांव एक दीस ह्या दिसाचो नियाळ जातलो तेन्ना आमी जोण एकल्याची काळजां उलपोवन दिवं दी आनी आमच्या जिवितान जे देवाचें उतर जे भाशेन बागेवन फ्रांसीस शावेराक आव्हान दिलें चॅलेंज केलो ते भाशेन आमचें जिवीत हो देवाचें उतर नवें करतलें फकत आमी उक्ती रावया पवित्र आत्म्यांक हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाचे भेटेंत आमकां जोण एकल्याक मागून घेवया अशें जावं सगळीं उबी रावया देवाच्या उतराच्या उसवाडान आमचें जिवीत कसलें जावचें आमचें जिवीत कसल्या उशान देवाच्या आत्म्याच्या उशान भरचें हें आमी आयकलां तर आतां आमचे कोर्स आनी मागणी काकुसरा बापा सोशी आमी आतां बाबार्ता दवरुया सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाड जाल्यार मनशाक कसलो अदाव आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी दर दिसा आपल्या काळजांनी देवाच्या उतराचो उजो पेटोवंक दिवंक आनी होच अणभव आपल्या पोरजेक वांटूंक बापाची कृपा तांकां मागुया जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें करता हांव तुका जो तुजो कूड प्राण आपल्या हातांनी सांबाळटा आनी जाचे सावदीन तुज्या सगळें वायट बरें आसा त्या देवाक तुवें महिमा दिवंक ना आमच्या संस्कारी राजकोरणीक आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी देव दाखयता ते वाटेन चलूंक पोरजेची निस्वार्थीपणान सेवा करूंक तांकां बापाची कृपा मागुया तुज्या नांवान बापा ही मागणी करता हांव तुका कित्याक उलयतली ती तुमी न्हय पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उद्देशी उलयतलो आमी सगल्यांनी भियेनासतना जेजूक साक्षी दिवंक जेजूचो कळ अणभव आमच्या सोर भोंवतणी आसलेल्यांक उतरांनी आनी कोरण्यांनी परगटूंक बापाची कृपा आमकां मागुया तुज्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका वचात आनी सगळ्या राष्ट्रांक म्हजें शीश करात आनी हांव तुमकां दिल्यात त्यो सगल्यो आज्ञा पाळूंक तांकां शिकयात जेजूचे बरी खबर परगटचो वावर करता त्या कांट्यांचो आनी व्यक्त्यांचो आयज आमी उगडास करता तांच्या मुन्यारीपणा उद्देशी अदीक लोकांक देवाच्या उतरांचो आनी पवित्र आत्म्याचो अणभव मेळूंक ह्या वावरी तांचो वावर फलाबरीत जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया तुज्या नांवान बापा हे मागणी करता हांव तुका थोडे कडेन गिसावणे वेळार आमच्या काळ समानांत जायते आवडे उस्के कोंती आसा बागेन फ्रांसीस शावेराचे मसोतीन आमच्या कुटुंबाचेर आमच्या वावराचेर दोंद्याचेर ह्या गोंयच्या शहराचेर सुबा आशिर्वाद ओगेपणान मागुया
बाबा तूं आमचो मोग करताय आनी ह्याच मोगान तूं आमकां सांबाळटाय. बागेन फ्रांसीस शावेराचें भावार्थें देणें आमी समरमतांव तेन्ना ताणें हाडलेलो भावार्थ अदीक आमी भावार्थान वाडूंक जेजूचेरूच आमचो विस्वास दवरून हो ताच्या उतराच्या उजवाड आनी काळजामनांत आमी घेवन आमचें जिवीत तुका साक्षी दितलें गोवाय दितलें जावं दी. बाबाची आमी मागला आनी मागूंक ना त्यो सगल्यो कोर्सो तुज्या हातान घालता. जी कशी जाल्यार त्यो शार्ती पावय हें मागता मारी शिवणेन क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. Kutkutit kalsa saiba Betoni kotam tuka Kutkutit kalsa saiba Betoni kotam tuka Tuce adin mogal Jesu Ai samchi kalsarida Tuja mogal nuti ulpai Tuja mogal nuti ektar Kutkutit kalsa saiba Betoni kotam tuka Kutkutit kalsa saiba Betoni kotam tuka म्हज्या भयणान भावांनी आमचें बलिदान सर्पवेदा देवापाक मानत आसलें सा म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान हांवें मनाक मेळमेक आमचे नके पवित्र सुबेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. देवा आमच्या प्रितीच्या बापा तुज्या मनाक भेटोवंक फॉर्मायलां ती पवित्र देणी मोवाळायेन मानून घे. तांचे वरवीं आमी तुज्या दोयाळ काळजाक मानच्याक तुज्या आज्ञा सदांच पाळूंक आमकां चिकुरपेचें बोड दी. हें मागता हांव पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सव्यास आमचीं काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पवेदारा आनी सांसनाच्या देवा सोर काळी आनी सोर ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरमता. जिव्या वावरतान ताचें पुनर्जिवणपण परगडटा. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेंत येण्याक आमी ओतरेकता. देखून आतां देवता आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बाबा कोरोस पवित्र दोन सगल्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इडेणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचो मेयाज क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कोस मरण सोसूंक वेशा आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोटलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ
तुम्ही समेस घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणें कोराचें रोगोत. पातकांचें बोगसोलें मेडशाक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक कोरात. बाबा तसो गोट पोरगोटया तुज्या कुर्सा आनी पुनोशणपा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोमिया. संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कोर. बाबा तुज्या मोरनाचो आनी पुनोशणपणाचो हांव भोक्तीपण उगडास करता आनी हो जिविताचो उडो आनी सोडणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमकां दिन वाचता. आनी तुजी कडगोत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखीर पृथ्वीचेर विस्तावलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागून बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवणी बापा आनी सगल्या यात्निकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्शिवणपणाचो बोरवांस दरमेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आमची सगळी मेलां समेस्तांक तुजें पडसरीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची ह्या पवित्र मिसाय बेडीन वांटो घेतल्यांची दया करून मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तुज्या पोती बागून से बाग्यो दौरमता आनी सोड कणकां मावल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर बागेन फ्रांसीस शावेर बागेन सेवास पाद्र पियो आनी सगल्या संदा भक्तां बरोबर सासणें सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोही मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन. वोच देवाच्या उतराचो उसवाड घे. संवसारांत जेजू गोवायसा. आमच्या पांय मागणें म्हणटा आसतना आमचें जिवीत जेजू गोवा दितलें जावंक बागेन फ्रांसीस शावेरा भाशेन हें मागणें आतां व्हडल्यान बापाक करुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां यो. तुवें कशीं स्वर्गांत जाता तशीं संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो केरास आज आमकां दी आनी आमी आमची सगळ्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिनाका. वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान सवस्काय पोलायकी पेकोणी बोवाड सुटका सुरक्षा आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुर्मंडळा जेजू क्रिस्त जेण्यांक आमी बोरमाश्यान ओतरेकता. तर आमकां दारका कोतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. दारा सुटकी पदवी आनी महिमा जी सासणाच्या सासना सुमया जेजू क्रिस्ता धर्मतांक म्हणलें तुमकां शांत दवरता. म्हजी शांत तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जी पवित्र सभेच्या बड दिश्ट घाल आनी तुजे कशेपण तुका शांत दी आनी तूं शिका बाबार्थान बोरवांशन मोगान आनी सगल्या पवित्र देलेन फळां सांबाळ. जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सुमयाची शांती सुद्दां काल
तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसूं. कुशालकाय शांती एकामेकाक वांटुया. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमची कागलूत कोर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या क्रिस्ता ग्रोते मिसलम काती शोतल्यांक सासनाचे जिवीत मिळो. सोम्या क्रिस्ता जिवे देवाचे पुता बाबाचे कुशे मिळवत में सौक आमचे मोरनार संवसाराक तुवें जिवीतलें. हेजे पवित्र करते सौक केल्या म्हज्या खोटेपणांतलो आनी सोर बायडांतलो म्हाका निवार. आसांच्या आत्म्या पाळूक म्हाका आदार दी आनी सोशिल्लो वेगळो सरूंक केन्नाच निर्मू नाका. ओस्तो जिवो जेसू एमावसाची वाटेर चलतल्या शिसां बरोबर वाट चलता. देवाची उतरां सुवाळ घेवन तांची काळसां मनां उलपायता. हो जिवो जेसू ह्या वेळार आमच्याय काळसान येवन बापाच्या देवीक उतरां सोवन बोध दिता आनी आपल्याकूच गोबाय दिवंक बोड गोठाय जाता. बावळटले जेजूक आमी शेवता तेता सगलीं सुभागी. म्हाका पावना म्हज्या काळसान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताच्या कुरबान सासना जिविताक सांबाळूंक. कातोलीक धर्मान जाणी बातिजमाचो संस्कार घेतला फकत तांणीच कोमयाव घेवंक आपल्या जाग्यार उबी रावची. कोमयाव शेवल्या उपरांत तुमी बसचे. We would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may remain standing in their places to receive the Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. वे कैथोलिक जिन्होंने कलीसिया में बपतिस्मा संस्कार ग्रहण किया है वे ही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए अपने जगह पे खड़े रहे. Gesù, moga chata, ci lasu di casa, ducha, moga chaucha. Gesù, moga chata, ci lasu di casa, ducha, moga chaucha. Sui ragdvi solta, toya mi priti vopu, sui opman kota. Toya mi mafi kuru, soi ragdvi solta, toya mi priti vopu, soi opman kota, toya mi mafi kuru. आमचे दोळे धांपुया आनी ओगेपण सांबाळुया. काळजांत शेवलेल्या जेजूचे आसने आमी अणभवया आनी आमी ताका दिनवासुया. उबी रावया. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा आमच्या दोयाळ बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारांत वांटो दिवन तुवें आमकां संतोशान बोल्लें. तुजे मोगाचे वेगींतलीं आनी आमच्या भाव भयणीच्या एकवटांतलीं वेगळीं सरूंक
कोदीस आमकां निर्मुनाका उपकार मागता आमच्या समया जेजूचे नांवीं आमेन. मिसाची भेट समोरमलोल्या पाद्री कामिलो डायसाक आमचे दिनवास. तशेंच गायनाची मांडवळ करतल्यांक दिनवासता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर पविता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर वावराचेर दोंद्याचेर आशिर्वाद घालूं. बागेन फ्रांसीस शावेरा भाशेन देवाचो अनुभव घेवन जेजुकूस गोवाय सावंक त्यासल्या शांतीन आनी मोगान धाडटा. देवाचे वडोवकार. भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचे मागणे सांगातान करूया. भाग्यवान फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान जेजूच्या मोगान तुझे काळीज काळीज सगळेंच लासतालें. सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी देसा देसांनी तूं गेलोय तूं गेलोय आनी तुजो जीव आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. चोरोन मेलोय. या पासत पावसोत बापान तुका बापान तुका स्वर्गार स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो मोहिमेन बोल्लो. आनी संवसारान संवसारान तुजी कूड लेगून तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. कुसूंक दिना. ह्या देण्या खातीर ह्या देण्या खातीर संतोषान संतोषान आमी बापाक दिन वाचता. बापाक वाचता. आनी आतां आनी आतां आमचेच पासत आमचेच तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भावार्थान मागचें. आमचे ओतरेक शेवत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार जाल्यार तुजे विनोतीन विनोदी ते शार्ती पावय म्हूण ती पावय म्हूण आमी मागता. आनी सोगटा पासत पासत तुजे बरोबर जे बरोबर जेजू वरवीं जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाखाणटा. वाखाणटा. आमेन. आमेन. Francisco Xaviera, tuci coru goia shara, tu Jesus já soy nica, soda soy divot cormaca, tu Jesus já soy nica, soda soy divot cormaca. San Francisco Xaviera, tuci coru goia shara, tu Jesus já soy nica, soldan soy tipo cormaca, tu Jesus já soy nica, soldan soy tipo cormaca. आयज भाग्यवान फ्रांसीस शावेराच्या नोवेनाचो पयलो दीस. दिसपट्ट्या मिसांचो वेळ सकाळीं 5, 6:30, 8, 9:30, 11, 12:30, दोनपारची 2, 3:30, सांजेची 5 आनी 6:15 मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय संदान संस्कार व कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमच्यान बाजिलिकेच्या साकिस्तीन दिसपटी सकाळची 5:30 ते 11:30 आनी सांजेची 2:30 ते 5:30 पर्यंत वचून येता. चोत्राय फाल्यांच्या दिसाक सकाळीं 9:30 आनी 11 मीस ह्या जाग्यार आसचे ना. कोणाक फाल्यांच्या दिसा मिसाची वाचपां बरे तरेन करची खुशी आसत जाल्यार तुमी बाजिलिकेंत लिटरची टेबलार वचून मेळचे. फुलां भेटोवंक सोदतात जाल्यार बाजिलिकेच्या कंट्रोल रुमांत दिवंक जाता.
तुमच्या खाशा वस्तूंचो तुमी सांबाळ करचो. कोणाकूय सांडोली कसली वस्त मेळत जाल्यार बाजिलिकेच्या हेल्प डेस्काशी वचून दिवची. कोणूय सांडला जाल्यार तुमी पुलीस कंट्रोल रुमांत वचून कळोवचें.